विजय बाब, आम्ही एक गजाल पळयता तुमकां लागींच म्हणून रुमडामोळ जी पंचायत आसा ताजे 4 जे पंच मेंबर आसा ते डिस्क्वॉलिफाय जाता आणि ताजेर जे उर्फान मुल्ला आसा ते कॉंग्रेच्युलेट करता ते मागीर कितें पंचायतीचे सद्या पॉलिटिक्स चालू काल हांव हे असेंब्लीन डिमांड्साच्या वेळार इश्यू केलो आणि 29 तारखेक 2 म्हयन्या पयलीं आमचे इंटरनल अंडरस्टँडिंगाचेर ते रिजायन सरपंच रिजायन केलो 2 म्हयन्यांनी नवो सरपंच येवपाक जाय डायरेक्टर पंचायतान मिटींग कॉल करून आणि मिटींगूच कॉल करूं ना आणि एक दीस पयलीं तांणी 4 जाणांक डिस्क्वॉलिफाय केलें अंडर अ फ्रिवलस थिंग आणि डिस्क्वॉलिफाय कित्याक केल्या हें जे स्क्रॅप जें तुवें नांव घेता पळय हें स्क्रॅप हाका बीजेपी इतलो व्हॅल्यू कित्याक दिता तो म्हाका खबर ना तो त्याच पंचायतीन पंच म्हणून उबो राविल्लो आनी पडिल्लो नाक्यान पडिल्लो सारको सो ताणें आतां कितें तरी करून मुख्यमंत्र्याक धरून आनी मोविन गुदिनाक धरून आणि ती पंचायत डिस्टेबिलायज केले आणि तो तांचे पार्टीचो आता स्पोक्समॅन काय कितें तरी आणि तो स्टेटमेंट काडटा आणि मुख्यमंत्र्याक आनी मोविन गुदिनाक थँक्यू म्हणटा म्हळ्यार कितें हाजें की कायद्याचो दुरुपयोग करून पंचायत आपल्या हातान घेवपाचें जे षडयंत्र आहा तें तो क्लेम करता मुख्यमंत्र्यान आनी मोविन गुदिनान सपोर्ट केला म्हणून म्हाका दिसता हाजेर सुओ मोटो कॉग्निजन्स घेवंक जाय हायकोर्टान आणि इमिजिएटली तांकां हें दवरूंक जाय रिइन्स्टेट करूंक जाय बिकॉज दीस इज डायरेक्ट दीस स्पीक्स itself is a confession of political interference which that he is confessing that they have interfered and destabilized that panchayat and this is a regular pattern नावेलीन तशेंच केल्लें तांणी हांवें तें सांगिल्लें आहा मरे काल आनी दुसरे कडेन तांणी एजंट बसयल्यात जे एजंटा खातीर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस मॉनिटर्ड इन्व्हेस्टिगेशन विजिलन्स इन्क्वायरी चालू आसतना मंत्री अशें हड्डे फुलोवन ताका प्रोटेक्ट करता सारको चिलकत घालता फुडें ताजो अर्थ कितें हातूंत सामके रमल्या हे भितर सामके बुरगोटल्यात सारके आनी उलोवपाचें ना कितें तें म्हाका कळना पोलीस स्टेशन आहा ते कंप्लेंट फायल मोती शिफ्ट करपाक काँग्रेसीन कितें केलां मोती दोंगरार वोटींग कर नाल्यार घरान वोटींग कर वोट मारपाचो तो वोट मारतले हांवें लास्ट टायम दाखोवन दिल्लें आहा सगळें कितें आसून पसून कितें जाता तो रिजल्ट विजय बाब काल तुवें एक म्हत्वाचो विशय काडलो जो सांकवाळे सावरफोंड हांगा भुतानीचो प्रकल्प येता इलिगल प्रकल्प ताजेर ते TCPन हिल कटिंगाचें परमिशन दिलां 38 फायंडिंग्स तांकां कंप्लाय कर म्हणलेलें कांयच तांचे कडेन परमिशन नासतना सांकवाळे पंचायतीन कन्स्ट्रक्शन लायसन दिल्लें आनी आतां TCPन तांकां हिल कटिंगाचें आनी तुवें हो दिलो तो फाटीं घे म्हणून ए म्हणटा तें सेक्शन विश्वजीत राणेच्या बापायन हाडिल्लें कितें करपाक दोंगर राखपाक आतां तेच 17A अंडर हिल कटिंग अलाव करता ते बरें आहा इट इज द रेलेवंट सेक्शन ऑफ द टावन प्लॅनिंग एक्ट पूण तो दोंगर जो आहा हो दोंगर प्रायवेट फॉरेस्ट एरिया म्हणून नोटिफाय जाले तें जावन तो दोंगराचो स्लोप 25% ताचे बरो वयर आहा असो पळोवचो पडटा 75% इतलो ग्रेडियंट आसून जर तो दोंगर हो कायद्याच्या अनुसार तुज्यान कापूं येता जाल्यार खंयचोच दोंगर गोंयांत साल्वार आमी करूंक पावचे ना खंयचोच दोंगर ह्या चोरांच्या सेफ ना खंयचेय दोंगर उडयतले अरे स्पेसिफिकूच मरे हे क्लियर स्पेसिफिक मरे ताका सांगला मरे प्रथमेश कोणते ते परमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून सांगला डेट दिल्या आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस म्हणला मोरमुगांव PDAची ऑर्डर अंडर 17A आनी कितें तो म्हणटा कितें की आमी हाजे खातीर करता कितें परसेप्शन म्हळ्यार कितें आतां तो इशू काडपाचो न्ही आनी परसेप्शन कितें आहा परसेप्शन तुमीच म्हणटाले हांव ताका सॉफ्ट आहा म्हणून मरे विश्वजीत राणेचेर हांव उलयना म्हणटाले न्ही कोण हांव सॉफ्ट जाता तो आसता कितें टावन प्लॅनिंग क्वेश्चन येता हांव उगी रावता आनी कितें हें तुमीच उलयताले मरे आतां काट्टकर म्हणटात की परसेप्शन कितें म्हणून सांगपाचें आतां वेगळी वेगळी गेली 2 वर्सां ताणें हें केलें आपूण कोण असो कितें हें आपणाक एप्लिकेशन दिया आपूण तें कॅन्सील करता आनी आपणाचें कोणें पुष्पांजली व्हांवना अशें सुद्दां स्टेटमेंट केल्लो आनी आतां तोच ह्या फ्लोर ऑफ द हावजाचेर डिनाय करता हें आपूण आश्वासन दिवपाक शकना म्हणटा तें विड्रॉ करपाक मरे आतां टावन प्लॅनिंग डिमांड्स आहा हय बिरेस्तार सो हो इशू आमी थंय दवरुया नाजाल्यार भायर डिस्कस करता म्हणून ते अलाव करचे ओके